सायबिणीचे चणे हांव तुका दिवंक ना. कशें दिल्ले तुका सायबिणी? हां खूप बरें दिसले. काय एक टायमार आमी जेन्ना ल्हान आसले आमी ल्हान आसले तेन्ना एक एकदां घरान जेवणाक आमचे कडेन आसनासले पण फुल पावर प्रॉन्स. काय बरे गेला पळय. आयज आमी येयला आल्मा आंटीगेर फुल पावर सारखे सायबीण माय येयला पळय हांगासर. तू गुड बेस्ट कर. खंय हाडल्या गे ती फुलां करून? बरे दिसता. कास्तच दिसता पळोवपाक. हा वय दे एकदम दी. बा मजा. वयस पळय काय बरें केला ते. ब्युटिफूल सारखे नको. बेस्ट दिसता. आनी पेटोनी आनी बरो वास येतलो मागीर. अर्धच काडटा. थोडी घालना का माहिती त्याचे डेकोरेशन नाही असते. बडे बसताय तो तू. वयस दे रे आले. कशें दिल्ले तुका सायबिणी? हां खूप बरें दिसले. काय बरें दिसता. डेकोरेशन लायक जालें म्हाका. पळय ही फुलां पळय काय बरी दिसता पळोवपाक. टू गुड सारकी ब्युटिफूल. हे वाव सेंट एंथनी मगे. तू पावरे बाबा. बेस्ट पळय टू गुड. काय दिसता सायबिणीक घेवन बेस्ट न्हू. कितल्या तेंपान पावलो हांव सायबिणीक. फाटल्या वर्सा आमी कोणागेर तरी सायबिणीक गेल्ली न्हू. अलिशागेर गेल्ली मागीर एलेक्सेंड्रागेर गेल्ली. आयज आमी आल्मा आंटीगेर येयल्या पळय. बरें केलें तेणें पळय डेकोरेशन ब्युटिफूल सारकें. हें दिसता भितरल्यान उजो येता गो न्हू. बरें अच्छा दिख रहा ना. सायबिणीचे चणे हांव तुका दिवंक ना. चणे 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 चणे. आल्मा आंटी म्हाका एक सांग. आतां तूं अंकिताक ल्हान आसतनासून वळखता तेजे मामीन तेजे पाय तेजी काम जाली ना बांगालाची मनीस. कितें म्हणटा पळय. तुका म्हाजी मम्मा झगड्याकारच दिसता. कितें आहा तें म्हाका सांगताली अंती सारताली कशें करूंक जाय की कितें करूंक पळय हे आपल्याक त्रास दिता ते हांवें सांगितली काय रडटाली बाबी. म्हळ्यार रडा नाका. हांव तुका वाज हाडी नुका हांव कितें करी गो तिका वाज कहो हाडे. गाडी हांव गाडी घेतालो मेन डोरा वयल्यान डायरेक्ट सगळो हलन हाडी. आनी घे जावं काडटाली म्हणजे अशें घे मनांतल्यान तशें ना कळ्ळें तुका. आनी एक दीस येवंक ना जाल्यार झगडली नुका. झगडली काय म्हणटाली झगडली. आनी खंय दिल्ले तुका आमी हांगा येयली. बेस्ट देव बरें करूं. चड आनी चड आयल्यात अशेंच वेचे. ही सायबीण आमकां पळयता खंय दिसता म्हाका अशी अशी तुमकां दाखयता पळय ती अशी बरी स्मायल करता पळय. पळय पळय जाय आनी कितें पळय. म्हाजी ही व्हिडिओ कोणूय पळयता कोणूय जाणटे घरा कडेन आहा आनी तांकां सायबिणीक वचोंक मेळना देवा कडेन पांयां पडोंक मेळना यू नो. सायबीण मायन राखल्या पुरो तांकां आनी बरे बेगीन सारकी केल्या पुरो. सारकें न्हू. सारकें. कोणी व्हिडिओतल्यान सायबीण मायक पळयता सायबीण माय तांकां राखल्या पुरो सगळ्या जाणट्यांक भुरग्यांक आनी जे भुरगे भायर कामाक आसता बाबडे आवय बापायक सोडून गेल्लेले आसा कामाक पोटा खातीर तांकांय न्हू. तांकां हांवें बरी सर्वीस दिवची आनी बरे रस्त्यार चलोवंक जाय. आमची भुरगीं आसात तांकां बरे रस्त्यार चलोवंक. सायबीण मायचो मोग तांच्या काळजान सायबीण मायन घाल्या पुरो. आनी भेदभाव करचो न्ही कोणेच. क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम
केन्ना भेदभाव करचो न्ही. भेदभाव केन्ना करूंक जायना. ही जावन हा स्वर्गाच्या संवसाराची राणी आमची माहिती. आमच्या आवयच्या कुसव्यान आमी जल्मना खरें पूण ही मेन आमची माय. ही माय आमची. कितें माग तिचे लागीं. हे मात हांव मानता. कितें माग उक्त्या मनान माग ती दिता. पावून ती तुका दितेलीच. एक टायमार आमी जेन्ना ल्हान आसले तेन्ना एकदां घरांत जेवणाक आमचे कडेन आसनासले पण वाड्यार समज जेन्ना सायबीण माय आसताले अरे म्हणजे सायबिणीक आमी घे म्हणून चोणे मेळटले आमकां घे म्हणून पोट भरतले आनी येदेच न्हू आमी लेस घेवन वयताले केन्ना घरान काय ना जेवपाक पण सायबीण मायन आमकां केन्नाच साणूंक ना आमकां काय खायनासतना न्हिदोवंक ना हे सोदीत उगडास दवरूंक जाय इतलेंच भेदभाव करपाचो ना तशें. A few moments later. अवे तुका हांव सुंगटां सुट्टी करून दिता पण आज सगळें रांदपाचें काम तुजें. आयज म्हाजी तकली दुखावंक लागली. ना हांव रांदता तेन्ना म्हाजी तकली दुखाना. आयज म्हाजी जेन्ना तकली जिवाक आयज खूपच त्रास सांग लागल्या. म्हाज्या जिवाक त्रास जायना हांव तरी सदांच रांदता. चल करया चल करया चल दोगांय मेळोन रांदया. चला आयज आमी दोगूय मेळोन फूल पावर डीश रांदता. सो गायज आतां आमी सुंगटां सुट्टी करता. हांव सुंगटां सुट्टी करतलें आनी अवी हेजी कितें तरी डीश करतलो. कितें डीश गो? म्हाका कितें खबर ती तूं करतलो. पळय आज सुंगटां बरी दिसता. ना बरी दिसना. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आमी हाडल्या सुंगटां सुशांत शेट पळय आज रगात येता हेजे कडसून सारकी पावरफूल सारकी कितें तुमकां सांगू सारकी न्हू ताज्जे सारकें नुस्तें तेजें. सो आतां हें रेडी करता आनी हांव फुडें कामाक वयता मागीर फुडलें. ओके सो गायज तुमकां कितें दाखयता पळया ही आतां कॅबेज पळया केदी व्हडली ही इंस्टामार्टा वयल्यान हाडल्यान. गॅस करा कितली रेट ती ओन्ली 11 रुपीज. आनी हे कॅप्सिकम 10 रुपया हे 2 10 रुपया. ओके पळया काय बरें आहा तें इंस्टामार्टाचेर सवाय. सो सुंगटां आतां हांव हेतून थोडोसो लिमो पिळटा लेमन लिंबू. ओके आनी इल्ली ही हळदीचो पावडर घालता आनी इल्लो हो ना हळदी पावडरूच घालता आनी इल्लो गरम मसालो घालता आनी इल्लो रेड पावडर चड घालिना कित्याक मागीर हांव डीश करता तेन्ना म्हाका मागीर मसालो जाय पडटलो. आनी हेका बरें मॅरिनेट करून घेता. बरें आग करता पळय मॅरिनेट हांवें मॅरिनेट करूंक ना कित्याक हांवें हात धुवंक नासले म्हाजे म्हणून बस. सो गायज आमगेर आयज सुंगटांच ना आयज आमगेर दोन आहा वस्तू दॅट इज चिकन. ओके हे चिकन पळया काय बरें आहा पीस सारके करकरीत. कितल्या तेंपान चिकन खाता न्हू आहा ते बीन आमी घरा कडेन करून खाता. वेज आनी थोडे दीस जाल्ले आमी स्टार्ट केल्लेले नुस्तें करपाक. चला हे सुटी करता आनी तुमकां मागीर मेळटा. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता चिकन मॅरिनेट जाल्लेलें आसा सुंगटां मॅरिनेट जाल्लेली आसा. आतां आमी फुडले वेजिटेबल कटिंगेक वयता आनी मागीर तुमकां फुडें कितें करता तें दाखयता न्हू. ओके सो गायज हांवें तेल तापोवन घेतलेलें आसा. आतां हांव उडयता भितर लसूण लसूण मातशें स्टर करता 1 2 3 जालें. मागीर उडयता भितर मिरसांग्यो स्टर करता. गॅस मातशी कमी करता
मिरसांग्यांची जी हें आसा खबर आसा तिखसाण ते न्हू तेलान वचोंक जाय सारकें आनी हे लसूणूय वचोंक जाय मागीरूच ते ताका सारको बरो फ्लेवर येतलो ओके मातशी गॅस कमी करा मागीर फुडल्या स्टॉप हेजेर वचा हितून हांवें घेतलेले आसा स्प्रींग ऑनियन आनी कांदे मिक्स स्प्रींग ऑनियनाचे वयलो ऑनियन आसता पळय तो ओके स्टर करा बरें ब्रावन जायसर स्टर करपाचो अशें तेज्या पयलीं काडपाचो ना काय पळोवंक शकता मातशें ब्रावन जाल्लेलें आसा चोणूय ना तेज्या उपरांत हांव वयता टमाटो ओके टमाटर घातले काय मातशें स्टर करपाचें आनी टमाटर बेगीन तुमकां मेल्ट जाल्लेले जाय जाल्यार यू हॅव अ वेरी बेस्ट ऑप्शन दॅट इज सॉल्ट बट टुडे आय एम नॉट गोन यूज सॉल्ट आयज हांव यूज करता इंडियन मॅगी क्यूब नॉट भायली हांव फाटल्या फावटी तुमकां हांवें भायली मॅगी दाखयलेली न्हू आनी ह्या फावटी तुमकां हांव इंडियन मॅगी दाखयता सो चला मॅगी घेवन येता ओके सो हांवें घेतलेली आसा मॅगी बरी स्टर करून घेवया फूल पावर सारकी मॅगी आतां हितून वयतलो गरम मसालो कितलो वयतलो तो काय आतां इतलो मागीर वयतलो हळद कितली वयतली ती पळय ओके मातशें स्टर करपाचें रेड चिली पावडर नॉट मच आं कोणाक स्पायसी जाय तेंच्यांनी चड घालचो म्हाका स्पायसी आवडना म्हाका आवडटा ओके सो हांव स्पायसी करिना तेज्या उपरांत वयतले हितून भोपळी मिर्च कॅप्सिकम शिमला मिर्च ह्या डिशेन न्हू मेन रोल हे करता हितून तर ढोबू मिरची ना जाल्यार हेजो टेस्ट झिरो नो यूज हे करून कांयच फायदो ना आनी कॅप्सिकम न्हू चड शिजोंक जायना नाल्यार मागीर कितें जाता जाणा कॅप्सिकमाची फील येना आनी हे पळय हेका कितें म्हणटा तुका स्प्रींग ऑनियनाची वयली पानां आहा पळय ती कट केल्या हांवें आनी ही वाजपाक करता ओके करा स्टर करा स्टर सो गाईज आता येता हितून म्हाजो फेवरेट इन्ग्रेडियंट दॅट इज सॉस डिसायड करा तुमकां कितले जाय पळय तें ओके तुमचे चवी पुरते तुमी घेवचे न्हू जशी आमची चव आमी घेतले चडूय घेवनाका मागीर तेजो टेस्ट लागोंक सगळो बरें हितून सॉसान हें जावंक जाय तें ओके मातशी गॅस कमी केलेली आसा आनी हितून वयता आतां फूल पावर प्रॉन्स आमी दोगात न्हू म्हणून हांवें कमी घातला तुमकां जाय जाल्यार तुमी सारके 2 किलो घाला न्हू सगळी मेळोन खाया आतां हेका बरें मॅरिनेट करपाचें गो का शिजोवपाचें गो हांवें तापला कित्याक तापला चला आतां बरें हेका शिजोवन घेवया पेरी पेरी ओके वेरी लेस आं नाल्यार गावता हातीक म्हणून चटा मारीत रावशात जालो मागीर तेजो डिशाचो हे फ्लॉप टेस्ट तुका जाय समज ग्रेवी कशी जाल्यार इल्लें उदीक एड करा गरम उदीक आं थंड न्हू तुमकां तर अशें ड्राय जाय जाल्यार ड्रायच खावपाचें आमी चड करून ड्राय खातली न्हू सो तुका ड्रायच जाय न्हू आं चपाती वांगडा खातले न्हू ओके सो माझी डिश ग्रेवी जावपाक रेडी आसा आतां हें चिकन पयलीं हांव फ्राय करता अजून जावंक ना दिस इज जस्ट बिगिनींग कितें करता तें पळयात तुमी दाखयता तुमकां मागीर वयस रोटी 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 रोटी
करता आवट्यापणा हे करता ते पळयात. हांवें एक नेवी डीश केलेली आहा, हांवें टेस्ट बिस्ट करूंक ना. सगळ्यान पयलीं हांव करतलो आकाक टेस्ट हे. ओके, खावन जालें काय मागीर आक सांगतलें हितून कितें कितें आहा पळय तें. हितून वयता हितून मियोनीज चड घालिना, आकाक चड आवडना मियोनीज. सैयारा तू तो बदला नहीं. बरं आला. कितें कितें आहा हितून? कॅबेज, टमाट, मियोनीज बरं आला. आणि चिकन हांव समजलो भितर फक्त तुका कांदो आनी मियोनीजूच मारून दिला म्हणून हांवें. चिकन आहा भितर. आनी ही डीश हांवें कशी कितें केल्या ती तुमकां जाणा जाल्ली जाय जाल्यार तुमी कॉमेंट करून सांगा न्हू का. बरी आहा फूल पावर सारकी. चला आतां चल्ली आमी खावपाक. फुडली आमी केल्या सुंगटाची चिली, ती खावंक चलया न्हू. ओके, सो जाल्लेली आसा सुंगटांची चिली, रोटी, मागीर चिकन फ्राय आनी हांवें केल्लेले ते तुमकां कितें तें दाखयलां न्हू. हेजी रेसिपी तर तुमकां जाय, हितून कितें मसाले ऍड केला आनी कशें कितें केलां जाल्यार कॉमेंट करून सांगता मागीर तुमकां. हे होममेड रोटी शोरमा म्हणून तुमी समजू शकता. समवॉट लायक दॅट. ओके, सो तुमी पळोवंक शकता हांगासर माणी घालून जेयता. ही पद्दत न्हू म्हाका खरीच आवडना. ही सारकी दुसऱ्यांक करेक्ट करपाचें न्हू, आपणाच्या घरांतल्यांकूच पयलीं करेक्ट करूंक जाय. दीस इज अ थर्ड क्लास हे संवय ती वाणयेर जेवण जेवपाची. रितीन जेवणाचो एक रिस्पेक्ट आसता, तेका रिस्पेक्टान जेवंक जाय नेक्स्ट टायम. आयकता मगो? हांव जाल्यार म्हणटा कम्फर्टेबल आहा तशें जेवपाचें म्हणून. कम्फर्टेबल न्हू, पूण हे डिसरिस्पेक्ट हो अन्नाचो. आयकता तूं कितें म्हणटा ते? सो नेक्स्ट टायम जाता तितले ते अवॉयड करचे, पांयार धरून खावपाचे. आयकता? आनी तुका टेस्ट कळो लागला? बरो आहा. गाईज तुमी पयला आसतले आयज आमी कितें कितें केल्लेलें आसा तें. सुंगटांची चिली आनी चिकनाचे फ्राय आनी चिकनाचे आमी होममेड ब्रेड शोरमा केल्लेलो आसा. आनी सॉरी रोटी शोरमा केल्लेलो आसा. सो हेजी तुमकां रेसिपी जाय जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा, फाल्यां घालता. ओके, आनी आयज तुमी पयला आसतले हांवें अंकिताक जेयता आसतना तापयलेलो. आय डोंट नो, खूब जाण अशे बसता आसतले. म्हाजी खुदची भयण बसताली, आमचो मम्मी डॅडी सदींच तापयतालो आनी आयज ते सारके बसून रितीन जेयता. बट दॅट इज अ डिसरिस्पेक्ट. जे बसून जेवप आसता खबर आसा, अन्न तें यू नो जेवण, ते जेवणाक तुमी पांयार दवरता, पांयाचेर डिसरिस्पेक्ट. ते जोडपाक कितलो टायम लागता, ते जेवणा फाटल्यान मनशाची मेहनत आसता. यू नो एक दादल्या मनशाची मेहनत आसता. भायर वचून मेहनत करून जोडून हाडून भुरग्यांक दिवप, घरान सगळ्यांक दिवप. इट इज अ व्हेरी हार्ड वर्कींग थिंग. आनी हांव त्या टायमार आमचे कडेन जेवण आसनासलें. म्हाका ज्या मनशाच्या लायफान जेवण खूब यू नो ल्हान आसतना नासलें पळय, तेकाच खबर आसा यू नो जेवणाचो म्हत्व कितें पळय तो. आनी म्हाका जेवणाचो म्हत्व म्हणजे पळय तो व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. आनी जे कोणी अशे बसता, अंकितान आयज बसून जशें जेयला, प्लीज तुमी बसता हे जाल्यार तुमी ट्राय युअर लेवल बेस्ट. चेंज युअर स्टायल ऑफ इटींग, चेंज करात. हे जे बसता पळय दॅट इज रॉंग, टोटली रॉंग. ओके, आमी दुसऱ्यांक करेक्ट करया नाका, आमच्या घरान जे जाता तेका आमी करेक्ट केल्लेले बरें. हांव जस्ट तुमकां रिक्वेस्ट करता की यू नो डू नॉट डिसरिस्पेक्ट युअर फूड. बरें टेबलार दवरून जेया, बऱ्या जाग्यार बसा आनी जेया. माणयेर दवरप, पांय वयर करप, दॅट इज टोटली रॉंग. यू नो फुडलो मनीस कोण बसता जेवपाक वांगडा तेकाय बरें दिसना. आनी तूं खूद बसता तशें, आनी म्हाका खरेंच लायक ना अशें. ओके, सो कोणूय अशें जेयता जाल्यार प्लीज डोंट टेक इट टू युअर हार्ट. बट बरे भशेन तुमकां सांगला की जेवणाचो अपमान तो. ओके, आनी चॅनलाचेर नेवे आसा आनी आमची व्हिडियोज तुमकां आवडटा, लायक शेअर सबस्क्रायब करा. आनी आमी काल गेल्लेली लायव्ह सेशनान आमकां खूब जाण जॉयन जाल्लेले. खूब जाण आमच्या लायव्ह चॅट, आमचे लायव्ह व्हिडियो आमचे मिस केल्लेली आसा. सो सॉरी, पण नेक्स्ट संडे आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट टू कम अगेन. ओके, सो चॅनलाचेर नेवे आसा, लायक शेअर सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडियो. टिल देन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय.